मिनिस्टर आणि आमचो MLA बाब मायकल लोबो, त्याचबरोबर पंचायत ऑफ आरपोरा, कालांगूट आणि कांदोली दत्ता बाबाक फूल सपोर्ट आहा आणि कामां केलेली आहा तेणें. त्याचबरोबर पंचायतीनूय कामां केलेली आसा आणि आमचो मंत्री बाब तर कामां उत्तर चालूच आसा. सो ह्या विश्वासाचेर लोक उबो रावला आणि लोकांन आमकां आपलो तेंको बसायला आणि आमकां मातूय दुबावना. चडान चड वतांनी आमचो कॅन्डिडेट बाब दत्ता जिखतलो म्हणून आणि फुडें आमी लोकांची कामां चालूच दवरतले. देव बरें करूं. हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर, कळंगूटचा युवा उमेदवार. गावात चल्लेलो आसा. आमी सिक्वेरा वाडो काडला, पिंटूस वाडो आमी सध्या चालू आसा आमचो बामण वाडो सोंपलो आणि ज्या ज्या घरांनी आमी गेल्या तशेंच आमकां एक लोकांनी बरें एप्रिशिएट केल्ले. जो गेल्लो टेन्युअर आसा जो शॉन मार्टीन आनी हांवें शेअर केल्लो. शॉन मार्टिनाचें हांव हांगासर अभिनंदन करता की खूब जाणांनी लोकांनी तेजें काम एप्रिशिएट केलां. ज्या प्रमाणे तेणें चिल्ड्रन्स पार्क एट सेंट लॉरेन्स चर्च घातलेलो, मागीर गोरबाटान तेणें एक एनादर चिल्ड्रन्स पार्क केलें. ते 2.5 वर्सां कार्यकाळान तेणें एक बेंचमार्क सेट केलो जिल्हा पंचायतीच्या बाबतींत की जिल्हा पंचायती द्वारा अशी कामां जावंक शकता म्हणून. कंपेर तुमी करीत तर गेले जिल्हा टेन्युअर जाल्यार तितून खुबशी डॉर्मंट एक्टिविटी जाल्या, तेवढे प्रोएक्टिवनेस कांय नाशिल्लें. तर शॉनान पळय जेन्ना काम घेतलें हातीन तितून एक प्रोएक्टिवनेस दाखोवन तेणीन एक बरी बेंच मार्क सेट केल्लो जिल्हा पंचायतीक. हांव सदांच तितून आमची जी जिल्हा पंचायत मिटींग म्हणून जाताली तितून तेन्ना सदांच तेजी कौतुक करतालो की शॉन मार्टिनान जिल्हा पंचायतीक लायफ हाडला, तिका एक रेकॉग्निशन हाडला म्हणून. दुसरें गजाल जी आसा की आतां हे फुडले टर्म आसा जो जिल्हा पंचायतीचो तो हांव एक अशें दृश्टीन पळयता की आमचो आमदार आनी आमची पंचायत, तिनूय पंचायत आनी जिल्हा पंचायत वांगडा आसतले आनी हो जो जिल्हा पंचायतीचो फंड आसा पळय तो एक बरो युटिलायज जातलो. इन एसोसिएशन विथ आवर MLA एंड द पंचायत वी कॅन ऑल वर्क टुगेदर एंड युटिलायज दीस जिल्हा फंड टू ऑप्टिमम लेवल. हांव लोकां कडेन मागता फुडल्या 22 तारखेर फुडल्या आयतारच्या 22 तारखेर सगळ्यांनी भायर सरचें आनी भोवमतांनी कमळाचेर सिक्को मारून आमकां निवडून हाडचें. कित्याक डेव्हलपमेंट ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी इज आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी. ते आमी डेव्हलपमेंट करतली ते आमी ह्या पुस्तिकाचेर सगळें मेन्शन केल्लें आसा. गेल्या 5 वर्सान कितें केलां पळय तें आनी फुडल्या 5 वर्सान कितें करतलें सगळें ह्या बुकाचेर आमी मेन्शन केल्लें आसा. दीस बुकलेट सर्व्स एज अ गायडलायन फॉर नेक्स्ट 5 years. गेली 5 वर्सां आनी फुडल्या 5 वर्सांचे सगळे हेजेर फूल इंडिकेशन आसा. लोकांनी हो बुकलेट वाचची आनी आपलो मौलादीक सिक्को जज करून आमकां दिवचो. लोक म्हणटात जिल्हा पंचायतीक पावर ना, पूण आमी गेल्या वर्साक अशें खुबशें कोऑर्डिनेशन केल्लें आसा आमदारा बरोबर आनी पंचायती बरोबर. आमी जे भिकारी रोडार बोलता तेजेर एक आमी ड्रायव केल्लो आसा. आमी कलंगूटान कचऱ्याचेर कोण कचरो डंप करता तेजेर एक कोऑर्डिनेशन करून पंचायती बरोबर तांकां गायडलायन्स दिल्ले आसा. मागीर अशी खुबशीं कामां केल्ली आहा जी अदरवायज जिल्हा मेंबर दुसऱ्या गांवांनी खूब करना कित्याक तेंच्या बरोबर तांचो आमदार नासता. आमी कसल्याच कामाक फाटीं सरोंक ना. इवन थ्रू GSIDC हांवें कॉर्डिनेट करून GSIDC कडेन आमी 2 स्कूल रेनोवेशनाचो प्रोग्राम हारी अप करून काम स्टार्ट केल्लें आसा. आनी नायकोडची शाळा जी आसा ती आमी रेनोवेट करून तांकां लर्निंग किट दिवन फ्रॉम आवर स्पॉन्सर आमी तांकां लर्निंग किट दिवन तांकां एक बरी फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ली आसा. तर मागता लोकां कडेन परत एकदा की 22 तारखेर येवन आमकां एक सपोर्ट करून कमळाची शिक्को मारून आमकां निवडून हाडचें. Hello, I'm Xavier Fernandez from Kandoli, and I wish Datta Prasad Dabolkar all the very best for his candidature in the Zilla Panchayat elections. And I'm sure with the support of Michael Lobo for all the works that he has done, going through his wonderful portfolio, the first page really shows the works at Singeri where I compared this function when they inaugurated it.
and I wish him all the best for all the good work that he is doing. I'm Bruno Fernandes, ward member for this ward, Pindus Ward. Just started a campaigning. There's a good response from the people, and all have shown a positive response. There's a proposal. I'm requesting that we have taken an initiative to develop a park for the youth, especially for the youth. And if actually according to Zilla Panchayat, they say that powers are not being utilized properly, but Datta has shown it in his past term how this funds and all can be utilized. So he has promised us that he will develop the park for us, and a lot of other initiatives he has promised us, and we have promised him to give him a good lead in this ward. Thank you. हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर कळंगूटचा युवा उमेदवार. म्हाका विश्वास आसा की म्हजो हो वावर पळोवन तुमी परतून एकदा कमळाचेर शिक्को मारून म्हाका निवडून हाडटले. येता त्या 22 तारखेर मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि तुमचो मौलादीक वोट कमळाचेरूच मारा. तुमचो उमेदवार जावन आसा यंग अँड डायनॅमिक दत्ता प्रसाद दाबोलकर. ताचो सिक्को जावन आसा कमळ. तुम्ही कमळारूच वोट मारून ताका निवडून हाडचो. वोट फॉर लोटस, वोट फॉर कमल. Appealing to all the villagers of Kalangut, Kandulim and Arpora Nagwa to vote for Datta Prasad Dabolkar, a young and dynamic youth from Kalangut. He seeks your support to help him win this election and continue the ongoing works that he has been doing for our constituency. On March 22nd, please come out and vote from 8 a.m. to 5 p.m. Vote for Datta Prasad Dabolkar. Vote for Lotus. Vote for new young leaders. Datta